नमस्कार हो मंजुनाथ कामत. पावसाळींत आमकां प्राकृतीक जावन मेळचे आहारांत तो वेंटी पानी एक. सो वेंटी पानां दुखून पत्राड करता ती पत्राड्या पोडी करता ती तशींची गंटे सुके करता ती. ये येती आजी गंटे सुके करचे पळया हंगा प्राकृतिक जावन मेळचे सनसान गंटे सुके सनसान पान जाव का पळय हंगा सनसान पान असं ते काणू ತಂದು ಕೀಡೋ ಜವ ಎಸ್ಗಿ ಮುನ್ತೆ ಪೂರ ಪೊಳ್ಳೋನು ದೂನು ಮಗಿರಿ ಸುಕ್ಕೆ ಗಲ್ತತಿ. వెంటిపన్న గాంటి బందుక జలరి ఏక్ దిశ పుడేచి కాణు బవక पानांची रंदय जेव्हा सुक्या गल्लर ते वीरनुत्ता तज्जी कतर एशी गांटी बंदूनु रंदय गलचे. ಗಂಟೆ ಸುಕ್ಕೆಕ ಮಿಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಸಾಲ ಮೊಗ್ಗೆ ಬಟಾಟೊ आणि बीन्स बिग काणगल्लर मगरी लाय जाता जीव कडगी गलका आशिल्ली जाल्यार ते आमकां आज मेळ्ळी. नार्ಲು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಿರ್ಸಂಗ ಉಡಿದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಾಲ್ನು ಒಟ್ಟುಕ ವೆಂಟಿ ಪನ್ನ ಗಾಂಟಿ ಸಿಂದಿಲ್ ತರಕಾರಿ ಲಾಯ್ಕೋರ್ ದೂಕ वटील मसोल घालनू कितले जाय तितलेंची मीठ घालनू कुकरार जलारी 2 विजील येवची ताई सिजोका. सुक्के लायक सिक्तरी ससमे बಣ್ಣ गलका. गंटे सुक्के काउन पड़ाया बार रुची जाला अनेक या वेंटी पन्ना विषय रे सांगता ती वर्षा एक बड जलरी कौका कसल मारी वेंटी पान आमगेल पोट्टा बित्तेर गेल्यारी पोट्टा बित्तेर असो केस समेत कर्गवता म्हणून म्हळ्यार कल्मश पुरो वता म्हणून सांगून वेंटी पन्नांत करत असल्या विविध खाद्य रेसिपी तुम्ही ट्राय करते तशींची पावसाळीन मेळचे असल्या प्राकृतिक आहाराचे परिचय करता येता. नमस्कार.